मॅडम नमस्कार. नमस्कार. तुमचे खूप खूप येवकार. आता आमची खूप मुलाखती झाल्या त्या मुलाखतींसून एक जे मेजर आमका प्रश्न जे आन्सर आयले भितर हा येता की काल एक अचानक पाऊस पडलो. सो आता बेसिकली थोडेशे आमका असे फीडबॅक्स जाय जेणे करून जेन्ना गव्हर्नमेंट फुडें परत प्रोग्राम ऑर्गनायज करतलो तेन्ना गव्हर्नमेंटान कितें गजाली लक्षात दवरपाक जाय म्हाका हांगासर सुरवात करपाक जाय. कारण गव्हर्नमेंटान हे लक्षात दवरपाक जाय की जी हांगासर येतात जी मार्केटिंग करपाक तेजो प्रोडक्ट आसता तो तेंका माल आसता तो इम्पॉर्टंट आसता. सो तेंच्यांनी मेन म्हणजे पयली म्हणजे पत्रे घालपाक जाय. आणि आता कशे गरमेचे दीस म्हणटकूच पयली म्हणजे फॅनाची अरेंजमेंट करपाक जाय. लोक काय अशे दीसभर रावूं शकना गरमेन. आणि दुसरें म्हणजे आता अचानक काल पावस येयलो लोकांची धांवपळ जाली. अर्दे जाण स्टॉल बंद करून घराय गेल्लेली तेंचो मालूय भिजलो. तेजी लुकसाण भरपाई गव्हर्नमेंट दितलो ना दिवचो आमकां. सो हे लॉस आमकां जालो म्हणपाचो. आता आमी अरेंजमेंट आमची केल्ली म्हणून एक ओके, पण बाकी लोकांची अरेंजमेंटूच नासलेली. अचानकूच पावस येयलो प्रोग्राम चालू आसता. आणि आनीक एक ज्या लोकांनी आमकां सांगलें की मार्केटिंगाक जाय तशी मार्केटिंग जावंक ना म्हणून. सो मार्केटिंगाचेर तुमचें कशें कितें आसा? मार्केटिंग जावंक ना हेंच्यांनी पब्लिसिटी करूंक ना, ना बॅनर खंयसर लावंक ना. फक्त हांगासर इतल्याच पुरती बॅनर लायला. मार्केटान बॅनर आमकां खंयच दिसना. सो हेंच्यांनी एक मिडियाक तरी आफोवन हांगासर एक एडवर्टायजमेंट घेवपाक जाय आसलेली खंयच्या तरी मिडियाक आफोवन. जाल्यार एक एडवर्टायजमेंट जातली आसली. न्यूजार दिवपाक जाय आसले, पेपरार दिवपाक जाय आसले. आमकां खंयच दिसना न्यूज. ओके. आता परत एक मेन प्रश्नांचेर येता जशें आता उलांचे थोडे हांगासर प्रोडक्ट तुमचे पयल्ले आसा. अशे खुबशे प्रोडक्ट्स जशे तुमचे आसात हांगासर. एक कॉमन प्रोडक्ट आसा हांगासर बेसिकली. सो डिफरन्स कितें आसा तुमच्या प्रोडक्ट्स आनी तेंच्या प्रोडक्टा मदीं कंपेर करीत जाल्यार? कारण उलाचे प्रोडक्ट खूब जाणां करतात. स्पेशली हांव घेता लग्नाच्यो ऑर्डरी शिवणेच्यो. सो म्हाजे कडेन बेडशीटां आसा ही सगळी बेडशीट विथ पिलो कवर. अशी बेडशीटां काय कोणा कडेन नासता. पयलीं आसलेली म्हणजे अशी सकयल 2 डिझायन घालून मिडल डिझायन घालताले. हांव आतां फूल भरलेले करता ते. आनी आमच्या गोंयान म्हणजे मेन म्हणजे पयलीं कशें आहा चेडूं दिता म्हणजे शिवण ही जायीच. सो म्हाजो हो बिझनेस शिवणेचो. सो हांवें चॉयस करून हो बिझनेस स्टार्ट केला म्हणटा तसो. पयलीं क्लासीस करतालें हांव शिवणेच्यो. मागीर हांवें थोडे थोडे करून आपुणूच थोडे थोडे चालू केले. म्हाका ऑर्डरी येवपा लागल्यो. म्हाका आतां 18 वर्सां जालीं हांव हो बिझनेस करता. हांगा सगळो एक्सपिरियन्स लोकूच दिसता. हय 18 वर्सां जालीं. 15 वर्सां वयरूच. हय 18 वर्सां जालीं. हांव लोगुसो सुद्दां करता 18 वर्सां जालीं. स्टार्ट केल्लो तेन्ना एक थोडो थोडो म्हणजे इतलो मार्केटिंग नासलो म्हाजो. म्हाजी पब्लिसिटी जावंक नासली. मागीर अशें लोगुसो करपा लागले सरस आनी कितें प्रायवेट एक्झिबिशन तितून म्हाजी मार्केटिंग वाडली. म्हाकाय लोक वळखपाक लागले. आनी आतां लोक घरा मेरेन म्हाजे कडेन येता. म्हाजी विजिटींग कार्ड दिता तितून घरा मेरेन. आतां हे लग्नाचे कोरे सुद्दां ही हांवें एक नवी टॅक्नीक यूज केला की लग्नाचे कोरो हो आतां करवलेचो कोरो जावं लग्नाचो हे नाल होत पळय. आतां लग्नाचे नाल पयलीं कशे करीन नाल्लाकूच आमी डेकोरेशन करताले. पण जातालें कितें की मे म्हयन्यान बीन जेन्ना लग्न आसतालीं आनी आतां आमी एक्झिबिशन घातला. सो कोणी एक्झिबिशनासून व्हरूंक सोदता. पण ते 2 म्हयने उरना नाल सुकता आनी सुकलेलो नाल यूज जायना. सो हांवें आतां ही यूज टॅक्नीक केल्या की नाल अशे हाडपाचे भितर खरो नाल घालपाचो आपल्याचो. म्हणजे हे तुमकां आतां लग्नाकूय यूज जाता. सो कसले फंक्शन असले जाल्यार यूज जाता. एक डेकोरेशन म्हणून दवरूंकूय जाता हो पळय. चवथीक आमकां हेंचो डिमांड आसता की गणपतीच्या सायडीक दोनूय सायडीन दवरूंक. पण आतां तुमी सांगल्या प्रमाणे आमकां ह्या सायडीचो नाल सोदचो पडलो न्ही. आसता. घरा येयल्यार हांव घालूनय दाखयता. पण हांव नाल दिना. आपलो आपूण नाल घालपाचो कित्याक तो भट दिता नाल न्हू. नाजाल्यार नालूय पयलीं आमी नाल्लाक करताले. आतां आपूण नाल मेळटा ना कित्याक मेळना. सायजी कितल्यो आसता नाल्लाच्यो आपूण सायज घालपाची. आतां मॅडम जशी तुमी बेडशीट म्हटले पळय बेडशीट ऑनलायन सुद्दां खूब बरे बरे मेळटात पळयले जाल्यार आमी. जाल्यार ऑनलायन हय घेता. म्हाज्या कडसून तर आसता. ऑनलायन आसता तेजे रेट हाय आसता खूब. सो आनी ऑनलायन कशें आसता मटेरियल तुका पळोवन घेवपाक मेळना. आमचे कडेन मटेरियल पळोवन घेवपाक मेळटा. हांव बरी क्वॉलिटी यूज करता. आनी लोक म्हाका एप्रिशिएट करताय बीन की तुजी बरी क्वॉलिटी आसता. लोक सोदीत येता. आतां तूं व्हेले जाल्यार तुज्या फ्रेंडाकूय घेवन येता जावं कोणाक 4 लोकांक सांगता तेजे कडेन बरें मेळटा म्हणून. कॉन्टॅक्ट कोणाक आनीक कोणाक दिता. सो कॉन्टॅक्ट करून म्हाजो मार्केटिंगूय खूब बरो जाता. आतां जर कोणी फुडें बिझनेस करतले जाल्यार तांकां कितें स्कोप आसा ह्या बिझनेसान? स्कोप आसा म्हणूनच तर हांव करता. म्हटल्यार समज न्यू कोण स्टार्ट करपाक सोदता जाल्यार तेणी कशें कितें पावलां दवरपाक जाय? आतां पळय सगळंच काय करपाक सोदिना. कोणाची कॅपेसिटी नासता. आजकाल लोकांक कशें सगळें रेडीमेड जाय. कितें त्रास करून करपाक नाका. आतां हे सुद्दां पळय
हे इतले बारीक वर्क असता तेका कितलो टाइम 7 वरां तरी एक तांबयो करतले 7-8 वरां वयता कित्याक ते बारीक करचे पडटा एक एक स्टोन लावन करचो पडटा तेका सो इतले बारीक करपाक कोण वचना कोणाकडे पाशियस ना लोकांक आतां कशें बाजारांसून हाडले आनी खाल्ले सो ह्याच खातीर आमकां डिमांड आसा की हे करता हांव म्हणून म्हाका डिमांड आसा की लोक रेडीमेड सोदता. आता एक तुम्ही हेज्या प्रमाणात म्हटल्या कारणान आता खुबशे भुरगे आमचे भुरगे गव्हर्नमेंट जॉबाक स्विच जावपाक सोदता आनी गव्हर्नमेंट सांगता की तुम्ही बिझनेस करा आमी तुमकां सपोर्ट करता म्हणून सो भुरग्यांनी बिझनेस करचे काय जॉबाक वयचे आपापली मर्जी असता आपल्याचेर तुमच्या दृष्टिकोनातून तुमचो व्यू पॉइंट कितें आसा आमच्या मोस्टली म्हणटा तशें बिझनेस आपलो स्वताचो करचो दुसऱ्याच्या कामाक रावच्या परत आपलो बिझनेस करचो. आता आम्ही शिकला पण हांवें एग्जामी दिल्या पण हांवें खंयसर म्हणजे इतलो फोर्स घालून ट्राय करूंक ना जॉबा खातीर कित्याक म्हाजो बिझनेस बेस बरो चलता सो बिझनेसाक आपूण हात घालचेलो कित्याक बिझनेसान तुका जाय तेन्ना सुटी मेळटा जॉबाक गेले जाय तेन्ना रावपाक मेळना दुसऱ्याचेर डिपेंड उरता आपूण पेमेंट म्हयन्याक येतलो तेन्ना तुका रावचो पडटा हे कशें तुजो बिझनेस डेलीच्या डेली चलता गिरायक आसता म्हणटा तशें डेली हातीन पयसो घोवाळो म्हणटा तसो तुजो स्वताचें कितें तरी नांव आसता कितलो जर तूं जॉबाक गेलो जाल्यार एक ते गव्हर्नमेंट जॉब अशें म्हणून नांव येता पण ते दुसऱ्याचे जॉब स्वताचें नांव करतलो जाल्यार तूं स्वताच्या पांयार उबें रावन तुजें स्वताचें कितें तरी करपाक जाय तेन्ना तुजें नांव खंयसर तरी जातलें आनी तुका 4 लोक वळखतले. आतां पळय म्हाका सुनीत म्हणून 4 लोक वळखता पणजेन वयशीत जाल्यार मुद्दम म्हाका कॉल करतात लोक की तुजो स्टॉल आसा गो कितलो नंबर गो काय म्हणून विचारता आमकां कितें तरी जाय आसलेलें सो सोदीत येता हे एक म्हाका प्राउडनेस फील जाता म्हाका स्वता की म्हाका कोण तरी 4 लोक वळखता म्हाज्या स्वताच्या हाचेर वळखता. तुम्ही सोदीत येता म्हणजे तुम्ही ट्रस्ट बिल्ड केल्लो आसा. हय सांगोर दा प्रश्न म्हणटलो की खूप जण आम्ही पयले बिझनेस 2 महिन्यान व्हडलो आता ना म्हाजे अशें आसा की म्हाजे जर प्रोडक्टाचेर कितें फॉल्ट आसा हांव सोमतो ओपन करून दाखयता की पळया म्हणून आनी वरा जर कितें फॉल्ट मे बी बाय मिस्टेकन कितें सुद्दां जालें जाल्यार सुद्दां हांव रिटर्न करता म्हणजे घरा कडेन हाडून दिया नाजाल्यार तुमी खंय दिता ते पळया हांव रिटर्न दिता म्हणून सांगता. अशें ना की हे करून दिना की एकदा कॉल केलो आनी प्रोडक्ट घेवन गेलो आनी कॉल रिसीव करना तशें ना म्हाजें. आता एक बिझनेसान एक नेटवर्क बिल्ड करप खूप इम्पॉर्टंट असता ट्रस्टेड नेटवर्क बिल्ड करप लोकांक खातीर तुम्ही कसो बिल्ड करता तो कसो करप बिझनेस ट्रस्टेड म्हणजे तुजो स्वताचेर पयली ट्रस्ट आसपाक जाय तेन्ना तूं ट्रस्ट दुसऱ्याक दितले सो म्हाका स्वताचेर ट्रस्ट आसा म्हाज्या प्रोडक्टाचेर ट्रस्ट आसा हांव क्वॉलिटीची दिता गॅरंटी दिता म्हाजी क्वॉलिटी बेस्ट आसा म्हणून सांगता लोकांक तुमकां जर अशें दिसता तुमी वॉश करा आनी पळया एक खंयची वस्तू घेवन चला आनी मागीर म्हाका सांगा म्हणून सांगता आनी लोकांचे कमेंट म्हाका बरेच येता की प्रोडक्ट तुजो बरोच खरेद आसता कलर वचना म्हणून सांगता. एक शेवटची जर गोंयच्या बायलांक स्पेशली मेसेज दिवपाक लागलीस तुमकां दिवची पडली बिझनेसा खातीर तुमी कितें आसतली मेसेज? म्हाजी अशी गोंयच्या बायलांक आसतली की तुमी स्वताच्या पांयार उबे रावन कितें तरी करचें तुमची म्हणजे हजबंड जोडटातूच तुमकां घरा बसून दितातूच पण स्वताची अशी आयडेंटिटी कितें तरी करपाक जाय बारीकशी जायना ती कितें तरी करूंक जाय आपल्या स्वताच्या हेजेर नांव कमोवंक जाय 4 लोकांक तुमकां वळखोवपाक जाय मिस्टराची हो म्हाजो मिस्टर आनी त्याच्याच नांवार तुजी वळख जावंक जाय अशी ना तुजी स्वताची कितें तरी आयडेंटिटी आसून तुवें नांव कमोवपाक जाय अशी आमी खूब वेळा पळयला की बायलां खातीर घोवांक वळखता. हय म्हाज्या घोवा खातीर म्हाका वळखतातूच पण जे हांगासर हांव आसता तेन्ना म्हाज्या स्वताच्या खातीर लोक म्हाका वळखता भायर म्हाका घोवा खातीर वळखता पण अशे एक्झिबिशनाक जो ह्या बिझनेसाच्या हितून म्हाजो स्वताच्या हेचेर हांव उबें रावला स्वताचो परिचय हय घोव हेल्प करतात म्हाका फाटल्यान सपोर्ट घोवाचो फुल्ल आसता हे सगळे करपाक तेजो सपोर्ट तो करता म्हणून हांव फुडें सरता न्हू पण म्हाजो स्वताचो बिझनेस हांवें स्वता हे केला डेव्हलप केला. थँक्यू सो मच. थँक्यू.